स्पीकर सर हे उलयतना हांव एकूच सांगता बद्दल विजय उलयता आसतना तेणी व्हडली फायल बीन करून वयर काडून दाखयल्ली हांव कळपा खातीर सांगता सगळे एडेड आनी गव्हर्मेंट हातूंतल्या सगळ्या टिचरांची क्वॉलिफिकेशन जे आहा पळय न्ही आमी चॅक करतले आनी जो कोण क्वॉलिफायड ना ताका घरा वयचो पडटलो हांव एकूच स्कुलाचें अशें न्ही सगळ्यांचेच आमी चॅक करता सरसकट म्हणून म्हटलें स्पीकर सर हांव स्पीकर सर ताजी डिटेल इन्क्वायरी करता सगळी आनी फुडल्या असेंब्लीच्या पयलीं जे आसा पळय न्हू आमी दिता ऑलरेडी रिपोर्ट दिता पूण हांव क्लियर कट सांगता स्पीकर सर हांगासर कोणाकूच प्रोटेक्ट करता कारण टिचरांच्या बाबतींत आमी कोणाकूच प्रोटेक्ट करिना हांव परत एकदां सांगता जर आमकां अशा पद्दतीचे फॉल्टी कोण मेळत जाल्यार तांकां घरा धाडटा आमी सरसकट आसा स्पीकर सर ताकाय खबर आसा इन्स्टिट्यूशनां जी म्हणजे अळमी सारकी जी जाल्या पळय न्ही म्हाज्या टेन्युअरान जावंक ना गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस टेन्युअराचो इश्यू ना टेन्युअर पळय तूं आसतना डायरेक्टर तुजे एज्युकेशनान विजिलन्साक सांगिल्लें आनी तूं आसतनाच ते विजिलन्स न्हिदला ते घेवन कांयच जावंक ना स्पीकर सर आनी तो तुजो फोटो घालता स्टोरी घालता आनी स्पीकर सर हांवें एकदां क्लियर कट सांगलें आमी सरसकट सगळ्यांची इन्क्वायरी करता स्पीकर सर तुमी मुद्दामून पळयशात पयलीं घे म्हणून जे आसा पळय न्ही प्रायमरी सेकंडरी हाय सेकंडरी कोण येता ताका परमिशनां दिल्ल्या 6 वर्साच्या टेन्युअरान पळयत जाल्यार म्हाका खूब जाण मागत आसा हार्डली हांवें पळयता 3 काय 4 परमिशनां जी आहा ती हार्डली दिल्या ते बी सामके अशें खूब तेंप आसलेल्याक अदरवायज हांव कोणाकूच सहज आमी स्ट्रिक्टली खंय तरी रावपाक जाय हे म्हाजें नवीन कोण तरी कितें टॅक्नॉलॉजी प्रोफेशनल कॉलेज येता टॅक्नॉलॉजी न्ही ही प्रिंटींग हांवें तें सांगलें there is one teacher professor in that college academic year 13-14 that what she has studied sir but interview गेला तर she is a professor there sir हांवें सांगलें ताका सरसकट इन्क्वायरी लायता आमी परत आनी म्हणू नाका की आपूण म्हणजे मागीर परत उठ्ठलो आसलो तूं म्हणून तुका सांगलें हांव सरसकट सगळ्यांची इन्क्वायरी जी आहा पळय न्ही ती करता स्पीकर सर आनी तें केलें जाल्यार बरें जातलें